Sommiat yami santos pavya taso प्रीत मोगनी आळ्या आमचे तै ताची काकूर भोग्या महिमा ताची गाव्या सोम्यात यामी संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगनी आळ्या आमचे तै ताची काकूर भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस पोराम सोरसा आणि आमचो सांभाळना क्रिस्ताच्या गुटा मुखार उगडला नवे जिवी देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. समेस्त मी बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां परत आज मंगळाराचो दीस सांजू दुता देवाक समर्पण केल्लो आनी ह्या नोवेनांत आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणान वांटेली जावं हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. आज मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे खातीर मागूंक आनी ह्या भक्तीपणान आमकांय क्रियालतरान वांटेली करूं जावं कुमो करूंक आमचे संगी आसात मनादी बाप मेल्विन नोरोन्ना ह्या बिरगजीचे आदले विगार तुमकां हर एकल्या की तांची वळख आसा कित्याक फाटल्या 6 वर्सांनी हांगासर ह्या पवित्र थळार अपूर्बायची सेवा दिवन आतां प्रस्तुत आलंगारांत थंयसर ते मिसांव करनासात आनी प्रत्येक जावन मिनी जेजूचे नोवेन भक्तीपण ते थंयसर चलोवन आसात. एका वर्सा उपरांत म्हणयेत आज परत हांगासर ह्या आराधनेचे मुखेलपण घेतात. हे मिसाचें बलिदान ह्या नोवेनाच्या वेळा आज ते हांगासर भेटोवन आमचे खातीर मागतात. तेका तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन पाद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान ताळयो दिया पाद्रापाक आमी एक स्वागत करया. हे मिसाच्या बलिदानाची 13वां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता रोनाल्ड फेबियन डिसोजा ब्रह्मावर, वलेरियन बर्बोजा मुंबई, लीना सल्डाना पेरमाई, आयरीन कुटीन आनी कुटाम अशोक नगर, एथेल डिसोजा देरेबैल, आयविन कॅरन डिसोजा कॅनडा, जोसेफ रोजी डिसोजा आनी कुटाम बहरीन, डॅरल आनी मेलिसा किन्युगोळी, शर्लिन कोरेया बिजय, सीपी निकोलस कृष्णापुरा, एनेटनी केविन मुंबई, मीरा आनी एंथनी मुंबई, ग्लॅडविन डिसोजा किरेम, ॲशल क्रास्ता बळकुंजे, सचिन डिसोजा मुंबई, लिओ आनी बेनिडिक्ट डिसोजा तांच्या लग्नाच्या भांगरोत्सव संदर्भी सुरत घाल, कॅथरीन डिसोजा मँगलोर, सिस्टर जेसिंता साल्डाना किरेम, विम्पोल लविटा रोड्रिगस पवित्र कालजवडो ताच्या जल्म दिसा संदर्भी, शॉन पायस मुंबई यस दव्याच्या क्लासींत बरें मार्क्स घालून पास जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता. विनोद फ्रांसीस रिबिएरो त्राशी आनी आयलिस फर्नांडीस निड्डोडी प्रत्येक थेसांव बसोद मीस भेटयता. वलेरियन बर्बोजा मुंबई, आयविन डिसोजा कॅनडा, रेचल डिसोजा कॅनडा, जोसेफ रोजी डिसोजा आनी कुटाम बहरीन, प्रिन्सन लेनिश अल्मेडा कुळूर, विन्सेंट सुवारीस मस्कत, विनोद एस दमस्कटे, रोस्लिन ताच्या एक बरें काम मेळच्या खातीर दुबायंत, तशेंच हिल्डा मेंडोन्स आनी एविना डेसा दुबाय तांकांय दुबायंत एक बरें काम फावो जावचे खातीर, जोरोम डिसेल्वा कॅन्सर पेशंट ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक, तशेंच 18 म्हयन्याचें एक भुरगें ताका सलची सकट मेळच्या खातीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी हे मिसाचें बलिदान दिलां. तशेंच देवातीन प्रिसिल्ला लोबोच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता रिजिना लोबो किन्निगोळी, देवातीन सिंथिया सांगतीसाच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता हेलेन फर्नांडीस मूडबेळ्ळे. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें. आज आमी
ह्या पवित्र तळार विशेष जावन सकड आवय बापाय खातीर मागता जुनाची 1 तारीख आंतरराष्ट्रीय आवय बापायचो दीस. आवय बापायनी भुरग्यां बाळां ते दाखोवच्या त्या मोगा खातीर तांकां सन्मान करचो बरें मागचो दीस जावन आसलो आनी त्या देखून आज ह्या पवित्र तळार आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवा दीन जाल्यार आमच्या आवय बापायचो उगडास करण्याच्या आत्म्या खातीर मागतना आमच्या आवय बापाय खातीर आमी मागया आनी आमी आवय बापाय जाल्यार आवय बापाय जावन आमची जबाबदारी भुरग्यांची आत्मीक लौकीक जबाबदारी आमी कशें बरें पाळयेत आनी कशें एक बरी आवय बापाय जावन आमच्या भुरग्यांक देख जावन मार्गदर्शन जावन आमचे कुटांब बांदून हाडयेत त्या खातीर जायसली कृपा देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागून घेवया. सकड आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसो. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आचरण केली आनी ह्या वक्ता जेजू संवसारी असलेल्या मनशाकुळाक पवित्र आत्म्याची बसवणी करता. ह्या मुखांतर आमी अनाथनय आमकां एक मजतदार आसा. आमकां पाठिंबो दिवचो, आमकां वाट दाखोवचो, आमकां कृपेन भरचो, आमकां देण्यांनी आनी फळांनी नटोवचो आत्मो आमकां शाबीत सर्गींच्या रासा पावोवंक आदार दिता म्हणलें सती देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन आज आवय बापाय खातीर विशेश करून मागता आसतना संवसारी जिवितांत आवय बापाय जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणें ह्या आवय बापायचो मोग करूंक तांकां मानार लेखूंक आनी ह्या मुखांतर देवाची खुशी ह्या संवसारी पळोवंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडी बोर आमी दोळे धांपी आमी गेल्ल्या पदकाची दूख धरया. इतर काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धन बोगसाणें मागतेल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळक सोम्या काकुळक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळक क्रिस्ता काकुळक आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळक सोम्या काकुळक सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. घडी बोर दोळे धांपी आमच्या देसांवा खातीर इराद्यां खातीर गरजां खातीर मागया. जे इरादे देवन हे मिसाचें बलिदान भेटयता हांव ते इरादे साजुदा मुखांतर स्वामी जेजूच्या पांयां तळ समर्पिया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत बगे वजूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा आतां मानून घेवंक आनी तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्या प्रतिमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत तोसो हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलून मिलेतातावन एफेजाच्या पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवन धाडलें. ते आयलेल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांतान हांवें मेट दवरलें. त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कितें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती मुजेर आयलेल्या सर कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्या पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन पाटीन दवरलें ना. बागार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा तें परतूंक आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक सदमानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुजलेमाक वेतां.
आनी तें म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांव सुणेना, पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्रात्मो हर एक शहरान म्हाका कळीत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाच्या कृपेच्या सुवार्तेक साक्ष दिवंक सोम्या जेजूतान म्हाका मेळ्ळां तें मनियारपण आनी म्हजे जिणयेची दाम हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर, तुमचे मदें भोवून देवाचें राज परगट करीत हांव गेलां वय, पूण ह्या फुडें तुमचे मदलें कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचें ना म्हूण हांव जाणां. देखून तुमचे मुखले बाचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशयान आस्तावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मन गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मन गीत गाया. देवा तुझ्या उदारपणा येतेच पावस तुवें धाडलोय. कुरपून गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफोळ केलोय. थंय तुजे परचे बिडार बांदले. तुज्या उदार मना दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केले. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मन गीत गाया. दिसान दीस आमचो आरबार घेतल्या देवा जावं महिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो देवूच तो. कसलो देव आमचो ताच्या हातान आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मन गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मन गीत गाया. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी लागीं पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्या की तुज्या पुताक महिमेवंतूय कर.
तुवें ताच्या अधीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सासणीक जिवी दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बाबा, संवसाराच्या आरंभादी तुजें सवें म्हाका आसलें ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विसरून काड म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. तें तुजें आसलें आतां तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजें तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजें तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजें तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेनी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हज्या अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसात तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा ताच्या मारिफात परगट जाता. ह्या फुडें हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरसी पाटी येतां. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी समेस्तां कुटुंबांत जियेता. कुटुंब म्हणत आसतना कुटुंबांत कोण पुरो आसात? एक बापूय आसा, आवय आसा, मागीर भुरगीं आसात. ते मेळून एक कुटुंब जाता. आनी ह्या कुटुंबांत जियेतना आवय बापूय आनी भुरगीं एकामेकाच्या संबंदांत आनी मोगांत जियेतात. एकामेकाच्या मोगांत आनी संबंदांत जियेल्लें कुटुंब तें भगेवूं जाता, तें पवित्र जाता. कुटुंबाची भीत बोवा पुरबायशें. कुटुंबाची भीत हें देवान दिल्लें वर्तें देणें. आनी त्या कुटुंबाची भितांत आवय बापूय मनशा कुळाक देवान दिवचें आनी एक वर्तें देणें. देखून संवसारी जिवितांत देव आमकां दिसना जाल्यार देवाच्या रुपार आमची आवय बापूय आसात. देखून एक बाळ संवसारांत जल्मतना पयल्यान पयलें ताणें वळखुचें कोणाक? आवयक. आवयक. देखून गर्भांत आसलीं दोगां जवळीं भुरगीं अशें उलोवन आसलीं खंय. भयण भावाक म्हणून आसलें गर्भांत आसतना दटो आमी ह्या गर्भ म्हणल्यार संवसारांत थोडो तें मात्र आमी आसांव. थोड्या तेंपाची आवदी मुगदल्या उपरांत ह्या गर्भांतल्या संवसाराक आमी आदेश मागतले हांव आनी आमी व्हडल्या विशाल संवसाराक पायतेंगतले हांव. थंय रूख झाडां आसात खंय, थंय दर्यो आसा खंय, उदक आसा खंय, आनी थंय मस्त नमुनेची मनशां आसात. जायती प्रगती जाल्ली संवसाराची वर्ती देणी आसात. आनी थंयसर आमकां एक देव आसा खंय आनी त्या देवाक आमी माय म्हणून मम्मी म्हणून उलो मारता खंय. आनी अशें ती गर्भाचो संवसार संपोवन भुमीच्या संवसाराक पायतेंगत आसतना येद्या व्हडल्या विशाल संवसारांत एक ल्हान बाळ जल्मतना तांकां भिरांत भोगली, कावजेनी भोगली, तांणी रडोंक सुरू केलें. आनी ह्या वेळार एकली आयली, तांकां पट्टून दरी लागली. अर्द्याच्या पान्याक आपलो तोंड तांच्या भुरग्यांचें तोंड दरी लागली आनी भुकेल्ल्या भुरग्यांक आपल्या पानांत दूद दिवंक लागली. आनी अशें मोगान तांकां सांबाळ करूंक लागली. आनी अशें तांणी ताका माय म्हणून आपोवंक सुरू केलें. आनी ती तांची देव. म्हज्या मोगाच्या मावा म्हणिनो, संवसारी जिवितांत आज आमकां कोणाची वळख, देवाची वळख
वा मनशाची वळख कोण करता? पयल्यान पयलें कोण करता? आवय करता. देखून आवय भुरग्याक वेंगून धरता, जेजूचें पायनल पळयता, क्रुसिफिक्स पळयता आनी तो कोण पुता? जेजू. जेजू आ कर आ. जेजूक पयल्यान पयलें जेजूची वळख दिता. आनी ल्हानपणारच हें भुरगें जेजूक मानून घेता, जेजूचो मोग करता, जेजूक उमो दिता आनी जेजूची वळख करून दिवच्यान आवय वा बापय ती मध्यस्थ जातात. देखून देवान दिल्लें वर्तें देणें आज मनशा कुळाक आवय जावन आसा. देखून आवय विशांत किंवा बापाय विशांत जायतीं पिंतुरां आमी पळयल्लीं आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उपादेश सांगता चवथो उपादेश, माई बाबाक मान दी. माई बाबाक मान दी. माई बाबाक मान दिल्ल्यांत तूं देवाक मान दिवंक शकताय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाचलो जाल्यार कोण पळय आवय बापाची जतन करता ताका ताच्या भुरग्यां उदेशी संतोश मेळटलो. कोण पळय आवय बापायचो मोग करता तांकां तांच्या अंतकळार लांब आऊक मेळटलें आनी भलायकेचें आऊक तांकां फावो जातलें म्हणलें सत सिराकाचो ग्रंथी उगडाप करता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आवय बापाय मदलो म्हणजे भुरग्यां मदलो संबंद, बापाय पुता मदलो संबंद आयच्या सुवार्थेंत जेजू भोव अपुरबायेन वर्णयता. आपल्या बापाय लागीं तें उलोवचें पळया, आपल्या बापाय लागीं सुमयान उलोवचें भोव अपुरबायेचें जावन आसा. तो म्हणटा, येवंक आसली घडी येवन पावल्या बाबा, आनी हांवें तुका महिमा दिवची घडी राखून आसा. त्या पासत हांव आयिल्लो देखून ह्या घडयेक हांव राखून आसा. आनी तो म्हणटा, बापा संवसाराच्या आरंभ आदीं तुजे सवय म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. एका रितीचो संबंध बापाय आनी पुता मदलो जेजू हांगासर विवारिता. आनी तो आपल्या बापा लागीं म्हणटा, कितें म्हणटा? म्हज्या लागीं आसलें सगळें तुजेंच आनी तुजे लागीं आसलें सगळें म्हजेंच. एका रितीचो बांद बापाय आनी पुता मदलो. आनी जेजू आज हांगासर विवारितना संवसारांतल्या बापाय पुता मदें असलो बांद रुता जायजय म्हणलो संदेशी तो आमकां दिता. जेजू आज विशेश करून आपल्या बापा लागीं मागतना पळया, महिमेवंत जेजू, सैमान तो देव, तरी त्या समाज संपणाक लबदून रावूंक ना. गुलामाचें रूप ताणें घेतलें, आमचे बरी सगळ्या गतीन तो एक जालो. पूण जाल्यार ताणें केदेंकच आपूण देवाच्या जाग्यार आसा म्हूण ताणें क्लेम करूंक ना. कित्याक बापायचो खरो जागो बापायक ताणें दवरलो आनी पुताचो खरो जागो ताणें आपणाक सांबाळ्ळो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमी बापायचो जागो बापायक, आवयचो जागो आवयक आनी पुताचो वा धुवेचो जागो तांकां दिवंक जाय. आदी जॉयंट फॅमिली आसली न्ही, जॉयंट फॅमिलीज म्हळ्यार मस्त कुटुंबां सांगाता जी येतालीं, बाबावांचीं भुरगीं, बाबावांच्यो बायलो, बाबावांचीं भुरगीं. आनी एका कुटुंबांत 4-5 कुटुंबां, एका घरांत 4-5 कुटुंबां सांगाता जी येतालीं. तातूंत एकलो मलगडो मनीस तो आसतालो, ताका आमी बाब म्हणटले वा आप म्हणटले. आनी सगळ्या घरची जबाबदारी तो घेतालो, कित्याक तो घरचो येजमान. देखून खंयचेंय घरचें काम सुरू करीत जाल्यार तांणी बाबा लागीं विचारूंक आसलें, मलगड्या लागीं विचारूंक आसलें, कुसचे फुडें गाद्याक नांगोर दवरयत गे बाबा, दवरा रे. उमच्या फुडें असलो दीस उंपोवंक आमी निमयत गे बाबा, असले दिसा उंपोवंक तुमी दीस दवरा. नेज लावची जाल्यार असले दिसा नेज काडूंक आनी अशे दिसा लावंक आमी सुरू करीत गे बाबा जायत. तो गाद्या लागीं येनातलो, ताका चलोवंक जायनातलें. तो इतल्या लागीं येनातलो, ताका जायनातलें. पूण तो घरा आसून सगळी जबाबदारी घेतलो. तशें म्हळ्यार पूत अस्कत म्हण न्ही, पुतांक बोळ ना म्हण न्ही, पुतांक सकत ना म्हण न्ही. आसा तेय बळवंत, तेय सक्तेवंत, तांकांय पतीन आसात, तांकांय भुरगीं आसात. पूण बापाय दिवचो मान, बापाय दिवचो गौरव ते दिताले. भात पिकल्या उपरांत कुयती लावचे फुडें बाबा लागीं सरतले, बाबा भात पिकलां कुयती लावी येत गे म्हूण जायते पुता म्हणटालो.
पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलो मान असलो गौरव आवय बापायक कुटुंबान मेळटालो आनी तसलोच मान आनी गौरव आयच्या सुवातेंत जेजू बापाक दिता बापाक हांव आनी तूं एकच तुजे लागीं आसलें म्हजेंच आनी म्हजे लागीं आसा तें तुजेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें चिंताप वेंचीक पुतारच्या ओपारेंत व्हडलो पूत घरा येवंक कबूल जालो ना ह्या वेळार बापायन म्हणलें असलें हें पुरा तुजेंच पुता तुजेंच म्हजें कितें आसा तुजेंच म्हळ्यार तसलो संबंद बापाय पुता मदें रुता जावंक जाय आवय दुये मदें रुता जावंक जाय तवळ कुटुंबां भोगेवूं जातात आधुनीक काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचीं कुटुंबां ल्हान कुटुंबां जाल्यान पतीन आनी भुरगीं थोडे फावटी सैरीक जावचे फुडेंच वा सैरीक जाल्ल्या फुडलेच काजराक दीस दवरल्या उपरांत व्हंकलेन ह्या न्हवऱ्यान म्हणचें आसा कळ्ळें म्हणचें आसा काजर जाल्या उपरांत आमी सपरेट रावता मू तेत घरा रावना मू आवय बापूय नान मू आवय बापूय नान मू आमकां म्हाका आवय बापूय सांगात रावंक नाका देखून विंगड घर करताय जाल्यार मात्र आनी न्हवरो म्हणत आळे बा आतां विंगड घर करूंक सद्याक जायना देखून थोडो तेंप आमी माय बाबाच्या घरांत रावया अशें म्हणत थोडो तेंप म्हळ्यार कितलो तेंप मॅक्झिमम 6 म्हयने रावता उपरांत तूं विंगड करनाय जाल्यार हांव सीद बाईसर कुळारा वेता अशें म्हणचें आसात थोडे फावटी अस्कत जाल्लीं आवय बापूय आसात पिडेस्त जाल्लीं आवय बापूय आसात आनी तांकां सेवा करूंक कोणूच नात हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी अशें घडटा एक स्त्री म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली फादर म्हजो पूत म्हजे लागीं उलयना एकलोच पूत म्हाका म्हजे लागीं उलयना कित्याक उलयना गोत्तू ना कित्याक उलयना गोत्तू ना म्हजे लागीं तो उलयना आनी गांवाक आयल्यार तो आमगेर येना तो मावाडेंत येता थंय रावता चलता मस्त बेजार जाता हांवें कश्ट काडना वावंट काडना कितल्या कोणाकोणाच्या घरा काम करना ह्या पुताक वागयल्लें शिकयल्लें आज तो म्हजें आयकना हांवें फोन केल्यार तो म्हणटा मागीर करता इल्लें बिजी आसा मागीर ताजे फोन तेना फोनार कोण आसा ताका तुमी समजया फादर ताजे नंबर दिता म्हणून तिणें म्हाका नंबर दिल्लें आसा पूण हांवें ताका मस्तपटीं कॉल केलें ताणें कॉल काडूंक ना हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें जाता मनशा जिवितांत अशें जाता देखून आमी कितें करूंक जाय आमच्या आवय बापायचो खरो मोग आमी करूंक जाय एक फावटी कुंभार व्हरून गेल्ल्या वेळार थंयसर एक उतरप्रायेची स्त्री आसली आनी तिका 6 जाणां भुरगीं एका वर्साक तिणें 2 म्हयने एका पुताच्या घरा रावूं 6 पुतांची घरां लागींच आसलीं वाठारांत सो 2 म्हयने एका पुताच्या घरा उपरांत 2 म्हयने थंय उपरांत 2 म्हयने थंय उपरांत 2 म्हयने अशें 6 पुतांची घरां जाताना वर्स जातालें आनी कुंभार दिवंक गेल्ल्या वेळार तिची एक ल्हानशी एक पेट आसली हांवें म्हणलें ही पेट कितें हांगा दवरल्या मा विचारल्या वेळार ती म्हणाली ही पेट केदाळे तयार आसता कित्याक म्हळ्यार 2 म्हयने जाल्ले कुडले ही पेट आनी एका घरा वता ताज्या उपरांत आनी एका घरा वता आनी एका घरा वता म्हाका मुजूत म्हणलो ठिकाणो ना म्हाका मुजूत म्हणलो ठिकाणो ना 8 जाणां भुरगीं 6 जाण चेडे 2 चेडवां काजर कंदिलां 6 जाणांच्या पुतांच्या घरा हांव 2 म्हयन्यां खातीर भाड्याक वस्ती करूंक येता तसली म्हजी परिस्थिती फादर असली परिस्थिती खंयच्याय आवयक मेळना जावनच्याक मागा हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उतरप्राय पावल्या उपरांत एका आवय बापायक आशा आसता आमकां आमचेंच म्हणलें घर आमच्याच घरांत आमी रावूं जाय मरता पर्यंत ह्याच घरा आमी आसूं जाय ह्याच घरा आमचो स्वास सोडी जाय म्हणलें एक आशा आसता पूण थोडे फावटी भुरगीं अवकाश करून दिनात आस्पद करून दिनात ह्या मुखांतर कितें जाता ह्या मुखांतर आमकां जम दिल्ल्या आमच्या दातारांक थोडे फावटी आमी निराशें करचें आसा थोडे फावटी आमी बेजाराय दिवचें आसा देखून आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा तुज्या आवय बापायच्या अंत काळार तांचो पोस कर तांकां दुखय नाका तांकां खुशाल बरी दवरूंक हर प्रयत्न कर आनी जो कोण आपल्या आवय बापायची सेवा करता आनी तांकां संतोशान पळयता तांच्या भुरग्यां उदेशी
तांकां येतेस्त संतोश मेळटलो हें करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आजकाल कितें जाता थोडे फावटी आमी आमच्या आवय बापायचो मोग करना जाल्यार आमची भुरगीं आमचोय मोग करूंक फाटीं सरतात. एकलो बापूय आयलो आनी म्हणालो, फादर म्हजो एकलोच पूत बरें शिकला, बरें काम करता, बरें आसा, पूण गांवाक येना. गांवाक येवचें म्हळ्यार जायना. आवय बापायक मेळोंक ताका नाका. थोडे फावटी अशें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण आवय बापायचो म्हत्व समजल्ल्यांक आनी आवय बापायचो म्हत्व बगल्ल्यांक तांकां मान गौरव दिवचें म्हणून आमकां खंडीत कडी जाता. आनी आयच्या दिसा जुनाच्या 11 तारखेर अख्ख्या संवसारांत जागतीक रितीन आवय बापायचो दीस आचरण करतना ह्या दिसा फाटल्यान आवय बापायचो मोग करूंक विशेश करून आमकां आपोवणें आसा. देखून आयच्या सुवातेन ती जेजू इतलेंच म्हणटा, बापायन म्हजे मदलो बांद दड आसा, बापायन म्हजे मदलो बांद घट आसा, आनी हो बांद केदेंकूच तुटचे तसलो न्हय. देखून तो म्हणटा, हांव संवसारा पासून मागना, मगर हांव म्हाका वळखल्ल्या पासून, म्हाका समजल्ल्या पासून, म्हाका मानून घेतिल्ल्या पासून हांव मागतां. सिसांनी जेजू वळखून घेतिल्लो, सिसांनी जेजू मानून घेतिल्लें, सिसांनी जेजू देवाचो पूत म्हूण समजल्लें. आनी आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पुंतळार ह्या इगर्जेन बसून आसा हांव ती आमी जेजूक देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, आमचो सुमी म्हूण मानून घेता, आमचो सुडवंदार म्हूण मानून घेता. देखून सुमी आमचे खातीर आज मागता बापा लागीं, आनी आमकां बापाची बेसांवां जोडून दिता. तो बापाच्या उजव्या बसला आमकां आशिर्वाद दिवंक, आमकां कुरपेन बरोवंक. देखून आज सांजुदाच्या मजतीन आमी मागलेलें कितेंय आसा आनी जेजू आमकां दिता. देखून तो म्हणटा, तुमी कळवळचें न्ही, तुमी म्हजेर विस्वास दवरा, म्हजेर बावार्थ दवरा, आनी जें कितें तुमी बावार्थान मागतात तें हांव तुमकां दितलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचेर विस्वास दवरलेले, जेजूचेर बावार्थ दवरलेले कोणूच निराशी जायनात. कित्याक जेजूच आमचो बरवसो. परत वरां संपडलेली स्त्री जेजू लागीं आयली, बरवसो दवरून आयली, निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. जाकेव जेजू लागीं आयलो, बरवशान आयलो, तोय निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. जेजूचेर बरवसो दवरून आयलेले हर एकल्यांक त्यो एक संतुश्टताय वा तो एक दादोसकाय आनी बेसांवांनी भरलेलें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. आज तसो बरवसो दवरून ह्या पुंतळाक आमी आयल्या, बरवशान आयल्या. समी आमचो बरवसो, तो आमचे खातीर विनंती करता, आमचे खातीर मागता, बापा लागीं बेसांवां जोडून दिता. आनी तो देव आमकां बेसांवांनी भरसो, आमचो सोडवंदार, आमचो समी आमकां कुरपेन भरसो, तो आमकां बेसांवांनी भरून दिवन मागया. हे समेचेर विस्वास दवरया, हे समेचेर बावार्थ दवरया, आनी आमच्या आवय बापायच्या बेसांवांनी समेची बेसांवां जोडूंक प्रयत्न करया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ तुज्या धन्या. एकत्रे म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वा तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वा तुका अर्पूच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेता देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आख्या पवित्र सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, बगे वजूता देवाच्या मजत, बगे वजूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ती सोडवण आमच्या एक काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची
काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तीस आणि आमच्या फायद्याचो. तुझी पवित्र सभा पवित्रताची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगड करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी उणा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सेवे सोडून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुका जय जय. बाबा करुसू तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडारग सवतेल्या आमकां समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी ते सांगता तुजी मई मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजनामतीन दवरन कशें जेजू बापा सवें एकवटान जियेलो तशें संवसारी जिवितान भुरग्यांनी आवय बापाय तें एकवटान जिवंक एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशी कृपा तेणी मागून सुमेन शिकलेले मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची तांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने खोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी येयली. आपल्या बापाय थंय एकवटान आसून बापायचें बेसांव सगळ्या मनशा कुळाक धराळ मापान वांटून दिता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या हें म्हजे भितरेंचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना उलालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फाग सर्गीच्या त्या जेवणा तुझ्या सोम्या म्हाका बस. काळीज म्हजे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना उलालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजूता देवाच्या जैते वन मरणापासत ह्या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आमी संभ्रमला. तांतूं घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमे वन कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया.
मुखार भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेनांनी साक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरांतान कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेनांनी साक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशें तुमच्या इतर समस्या मार्गदर्शन गरजा तुमकां उलोवंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून आयलें जाल्यार हांगासर आमी मेळटा आनी तुमकां वेळ दिवंक शकता. तशेंच आयच्या दिसाय कोणायक अर्जंट कितें मेळोवंक आसा जाल्यार मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मदीस जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. हांगासर म्हज्या दाव्या कुशियाच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मोडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टरां नर्स आसात. कोणायक होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचे जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळा वा मागीर सगळें जेवण जाल्या उपरांत ती मेळटात. ताचो फायदो तुमी जोडयेत. तशेंच एका मंगळारा सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर हे मिटींग अल्कोहोलीक एनॉनिमस जी कोण आमाल पिवण्याक बली जाल्यान तांकां सुटका जाय. तुमकां वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगान निरंतरी हाजर जावंक आनी त्या मारिपात बरेपण जोन घेवंक तुमी प्रयत्न करीत जाय म्हणली म्हजी आशा. त्या देखून हो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक कुमो केल्ल्याची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी बाप मेल्विन नोरोना हांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. लिओ आनी बेनेडिक्ट डिसोजा तांच्या लग्नाच्या बंगरोत्सवा संदर्भी सुरत घाल आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. तांकां प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. रेजिना लोबो किन्नेगोळी आयचे दिसाचें ऑर्न स्पॉन्सर केलां. बोनिफास प्रकाश फांबूर निहाल शायनी निराल ब्रॅक्स जिप संदेश सीमा स्मिथ मोडंकाप ग्लॅडविन डिसोजा किरेम विन्सेंट स्टेला सिक्वेरा बुळकुंजे रीटा रोड्रिगस कटील मौरिस सेवरिन डिसोजा किन्नेगोळी विन्सेंट सुवारिस मस्कत नावनकाम एकदानी पवित्र कालदवाडो मर्सेलिन वास निड्डोडी. दान दिल्ल्या एका दानीचो तुमचो आनी तुमच्या कुटुंबादारांचो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा. सांजूदता देव मारिपात विशेष देवाची बेसवां तुमचेर मागता. वाती वंटल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. सकाळ आमी दिमी गेल्या सांजूदता देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजूदता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघेव जुता देव सर्गार जावन जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनंती करता. सांजूदता देवान हे सांत प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागारीचो आमी उगडास करता. बघेवता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा.
तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दई देवासो आणि पेल्यासो करो मोग वाडय. आता आम्ही बघेवन जुदतात देवाच्या विनवणीन तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आणि अत्रे तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हणून आम्ही बरू असता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमचे पातेनी आम्ही तुझे देईन दवरता. तुका जावं महिमा मान आणि वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संसारी जेजो सैरो आणि धर्मद जावन असलेल्या बघेवन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त ज्याने मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया. जे कितें ते सवां आमी घेवन हांगासर ह्या पवित्र तळार आसा ह्या घडये सर्व ते सवां विशेष जावन सांजूदतात देवाच्या मजतीन आमी उबान दिवया. सबाज जाणांनी हांगासर ते सवां घाल्लीं आसात दिल्लीं आसात. ही ते सवां वाचून सांगतना जर तर आमचे ते सवां आसा जाल्यार आमी सांगता मागया मोगाचें न्हू. 7 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, चौगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर, एकल्याच्या पोटांत आसली दूख गूण जावचे खातीर, एकल्याच्या घराचें काम बऱ्यान जावचे खातीर, एकल्याच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावचे खातीर, दोगांचो बावळो दूख गूण जावचे खातीर, चौगांच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जियोवचें करपा मेळचे खातीर, तेगांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर, 6 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोवन वेचे खातीर, चौगांक रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर, एकल्या बरो फुडार विसोवंक आदार मेळचे खातीर, एकल्याचें एंग्जायटी आनी डिप्रेशन गूण जावचे खातीर, 8 जाणांक परगांवाची विजा फावो जावचे खातीर, एका भुरग्याचें मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याचें CA Part 2 एग्जाम बऱ्यान बरो आनी पास जावची करपा मेळचे खातीर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एकल्याची बऱ्यान जावचे खातीर, 7 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आसचे खातीर, 12 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर, एकल्याच्या पांयांची सुजू आनी हातांची दूख गूण जावचे खातीर, एकल्या कामान प्रमोशन मेळचे खातीर, 6 जाणांक आमाल पिवणी सोडून करपा मेळचे खातीर, एकल्याक वायट सालसोन बरी जिणी जियोवचे करपा मेळचे खातीर, एकल्याचे पैन बऱ्यान जावंक आनी पैना वेळार राखून वेचे खातीर, 4गांचे कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, 2गांचे आस्थमा पिडा गूण जावचे खातीर, 2गांचे थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर, 18 जाणांचे तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. आनी एक मुंबई पैन बऱ्यान जावचे खातीर आमचे बहीण मर्सलीन वास आनी जेसी तांणी मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया. एकल्याक विजा स्टॅम्पिंग आनी विजा हातान मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या या बाबा भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. विनोद AS पायल्स ऑपरेशन जाल्लें आतां मस्त युरिनरी प्रॉब्लेम आसात गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या या भावा खातीर मागया. आयरिश ड्रायव्हिंग लायसन मेळचे खातीर एकल्यान मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया. अमित फर्नांडीस कॅन्सर पिडेन मस्त वळवळटा आतां हॉस्पिटलांत एडमीट आसा बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केला या भावा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. निकोलस किडनी पेशंट तो कश्ट जाता त्या देखून ताच्या खातीर आमी मागया. तशेंच तांचें घर बऱ्या मोलाक विकोवन वेच्या खातीर तांकां एक बरें ल्हान नवें घर घेवचें करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. येवच्या आयतारा 8 तारखेर मंगळूर बिकारना घाट्टे फादर ऑगस्टीन वल्लूरान येता रिट्रीट सोडून ती रिट्रीट फळादीक जावचे खातीर एका भक्तिकान मागोवंक सांगला. तशेंच मुल्की डिवायन रिट्रीट केंद्रांत 24 वरांचें मागणें निरंतर नायट विजील आसा थंय बऱ्यान जावचे खातीर एका भक्तिकान मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया. रोसलीन ताका एक बरें काम दुबायन मेळचे खातीर जायतें कश्ट जाता जायतें डिप्रेशनाक गेलां एका लेकान काम नासतना त्या देखून ह्या भयणीक एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां आमी विशेश तरान मागया. जेसिंता डिसोजा ताका गोल्डन विजा दुबायन मेळचे खातीर मस्त वर्सां 35 वर्सांचे चडीत ताणें विशेश हॉस्पिटलान काम केल्लें नर्स जावन कोविडाच्या वेळार कोविड वॉरियर जावन सेवा दिल्ली आसा त्या देखून ताका गोल्डन विजा लाभचे खातीर आमी मागया. हिल्डा मेंडोन्सा हेविना डेसा तांकांय दुबायन एक काम मेळचे खातीर मागया. जेरोम डिसिल्वा कॅन्सर पिडेन वळवळटा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर 18 म्हयन्याचें भुरगें सोलोंक कश्ट जाता ह्या भुरग्याक सोलची करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला.
देवदीन मसाय सरावो विल्सन सरावो विलफ्रेड सरावो तांच्या आत्म्या शांती मेळच्या खातीर विना रोड्रिगसान मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया जोनाथन डिसोजा 30 आनी 2 वर्सां प्राय एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या बाबा खातीर मागया रीट आनी जेडन तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला विनोद फ्रेमिना आनी क्रिस्टन तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तेच सांवा खातीर मागोवंक सांगला आमी मागया जॉयस म्हणल्यार आमची बहीण दुबयंत कामा खातीर मस्त कश्ट जाता 2 म्हयन्यांची विजा आसली तेजी मुक्ताली परत 1 म्हयनो एक्सटेंड केल्या तिणें विजा तिका एक बेगीनच बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगला ब्रदर ग्लेन आनी ब्रदर भयण सिस्टर ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया तांच्या शिकपा खातीर मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया भयण सिस्टर प्रमिळा लीना तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया ब्रदर क्लिपर्ड भयण सिस्टर मेटिल्डा तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर आनी भुरगें 1 वर्साचें सहारा ह्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर हाचे सांगता म्हजे कडेन आमचे लागीं सबाज जाणांनी मागोवंक सांगतात मोगाचे न्हू ह्या सक्कड भाव भयणीचे त्या समा ह्या घडी आमी उभान दिवया मोगाचे न्हू व्हडा पातयेनी बाबरतान सांजुदाची मजत आमी मागया कित्याक सांजुदाच्या मजतीन असाध्य आसले साध्य जाता म्हणल्यार आमचो बरवोसो त्या देखून सांजूद देवाच्या मजतीन ह्या घडये विशेश तरान सोम्याक ही सक्कड मागणी आमी उबारून मागया अरदान तुका सोम्यान जेसो वंदन तुका सोम्यान जेसो महिमा तुका सोम्यान जेसो स्तुती तुका सोम्यान जेसो नमान तुका सोम्यान जेसो जय जय तुका सोम्यान जेसो प्रणिपात तुका सोम्यान जेसो हालेलुया 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 मोगळान जेसू संजूद देवाचे नवें सोलोन वर्तना संजूद देवा मुखार ही तेसावा मागणी तुझ्या पांयांतळे ह्या घडी हांव समर्पण करता हांगासर आसलेल्या गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडांचे विविध माध्यमां मारिपात ह्या नवेनांत वांटेली जावच्या सक्कड भाव भयणी तुझ्या पांयांतळे समर्पण करता तांची तेसावा मागणी तुझ्या पांयांतळे हांवें समर्पण केलें हरी एकल्याक तांच्या गरजान भाव तांणी मागिल्लें बरेपणा खातीर तांच्या जिवितांत तुजी सकत सांजूद देव मारिपाक विशेष तरान वाळय सोम्याचे तुजेर बरोवसून सांजूद देवाची मजत आमी मागल्या सोदल्या ताचे मारिपाक तुज्या पांयांतळे आमी आयल्या ह्या भाव भयणीक कितें गरज आसा तांणी कितें मागलां तांच्या गरजांनी तो भाव तुजी सकत पदवी महिमा सांजूद देव मारिपाक वाळय आनी ह्या भावनांक बरेपण दी सोम्यान जेजू आपोड तांकां आपोड तुजी सकत पदवी दाखय सोम्या आपोड गुण कर बरेपण तांकां दी तांणी आशिल्लें बरेपण ह्या पवित्र तळार आयच्या दिसा तांकां विशेष तरान लाभय सांजूद देव आमच्या खातीर विनंती करता ती विनंती मानून घे आनी कितें गरज आसा सगळें तूं भावो कर म्हण आमी तुजे कडेन मागता सोम्यान जेजू हालेलुया 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 सक्कड आमी दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोळून पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरोवस तुमचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेकी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमे नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपात जायते आत्मीक दादोसपण आमकां लाभता आनी ताचे घिसड जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान घडटात मेळटात आमकां मागिल्लें बरेंपण हांगासर ह्या पवित्र थळाक लाभता त्या देखून सांजूद देवाच्या मजतीन लाभल्या सक्कड बऱ्यापणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू सौगां बऱ्या सांबाळाचें काम पावस जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक बरें जिवीत जिवंक करपा मेळिल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता एकले दिल्ले पयशे पाटी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात दोगां भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणां मागुलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 8 जाणां तांकां लाभल्या बऱ्या भलायके खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात ह्या सक्कड भावंडां सांगता आमी मेळया धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया सादसो उपकार आमी आठोवया हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू काळजांत
मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दोतोरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाई दी. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्गीच्या बापाईचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे ते सवां आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर ते संवाद जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कोस्तोंच्या सर तुज्या भुरग्यांचे खाकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा पावते जिणे सांगाते मेळनासतना कोस्तोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाळ दाखय तांकां बरे जिणे सांगाती मेळून बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतल्या सर काजरी जोड्यांचे बिरमोत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा सकड आवो बापायक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांकां बोळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष दी तांच्या आवय बापायची जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक तांच्या तबेन दिल्ल्या भुरग्यांची मोगान जतन करून तांकां आदार दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा सकड आवो बापायनी तांच्या तबेन आसच्या आवय बापायची मोगान जतन करून प्रत्येक जावन तांच्या उद्धार प्रायर निरंतरी सांगात तांकां दिव तांकां मोगान पळोवंक तांकां मोतीक उजवाड दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमारणी काकुरीचे माये नामणमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी परदेसेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारे मुरये बगेवन ते देवाचे माया बसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसत मागणे आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार त्या जाग्यार हात दवरून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. ना जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत वळखीचें मोगाचें कोण पिडेस्त भावंडां आसा जाल्यार तांचे खातीर विशेश तरान ह्या घडये मागा मोगाचें न्हू. त्रिएक देवाक मान करतना त्रिएक देवाची सकत कृपा ह्या पिडेस्त भावंडांच्या जिवितांत सांजूद देवा मारिपात वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पता कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्रज्ञ आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कोश्टोंच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायके जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचें नांव आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया. भोव दयाळ सोमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीतमेन नातलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टोवन तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सुख समजून इमाना बैत पयस करून एकामेका काळजातान बुगसून जिव तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां सुखार दिवन दीत. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईक पासून काकूळतीन वागूं तुलो बेन तो तुमचे लापरी नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो क्लोज पू जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला
आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगत असा तो तुमच्या सवय राहून तुमचे संरक्षण करू, तुमच्या मुखल्यांतोर तुमका वाटरू, तुमच्या पाटल्यांतोर राहून तुमची राखवण करू. देवा पवित्र आत्म्यांची दिवसाचे सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म रडो आणि तुमची जिने आपल्या प्रकाशान परजळीत करू. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. दिमियर समीरव्या मुकलो वेळ आराधना आम्ही करशीत आहोत. जिजोग आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. देव तू आमचो भोगया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो भोगया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधना. जेजुराया मोगाळीष्टा स्तुती करता स्तुती आराधना. जीवनासाई आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार नमस्कार. जीवनासाई आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार नमस्कार. पवित्र आत्म्या परकलिता कृपेच्या दातारा तुझे विश्वास दवरता. जेजूचो पाटलाव करेपणी करूंक ती कृपा आमचे थंय वळण. जेजू सोडून दार म्हणलें सत वळखून घेवंक तूं आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या सताच्या आत्म्या सताशी आपूण वड सताच्या वाटेन चलोवंक कृपा दी. तुका सांग महिमा, तुका सांग वरदान, तुका सांग स्तुती. पवित्र आत्म्या परकलिता पवित्र आत्म्या परकलिता करता स्तुती आराधना. पवित्र आत्म्या परकलिता करता स्तुती आराधना. आत्म्यान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार नमस्कार. आत्म्यान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार नमस्कार. आयल्या बापा आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. देव तू आमचो भोग दयाळ सर्पण करता नमस्कार नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया इसलिए यीशु करदान हालेलुया 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 ओलामरा भवंत ओलामरा सुसमयम चमदे असा सर्ग संसार सुदनी हम सदैव हम सरस्थानम सपस्थानम सुसंभाळना आमचे सगळे असं तगा संवरदा तगा जावला हालेलुया 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 हला 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 शदल बल बलंदललया हला येशू 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 चीज हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, Ergan tuka Oglap tuka semian Jesu, Aradan tuka semian Jesu, Wondan tuka semian Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Bersami. Maka coba benino ikut bersemi apa yang susumi am cuma dengan serasa. Serga saudara saudani, am sesuatu dar semi Yesus Kristus, am kakur pen bercakap cuma dengan यसमेची स्तुती करच्या का मी सदायल्या देखून इकडे बर समय पडया समयाची स्तुती करूंक ऐती जावया सर्वेस्पर देव सर्गा संसार सोदनी आमकां आशीर्वाद दिवंक आयतो आसा ह्या आमच्या समयाक आमी आराधन करचें स्तुती करचें वासबी कीर्तन 117 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया समेस्त राष्ट्रानो सर्वेस्पराची स्तुती करा समेस्त पर जानो ताची महिमा गाया कित्याक आमचे थंय तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तगता सस्नाच्या सस्नाक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून कीर्तन 118 परत म्हणटा सर्वेस्परा अर्गां दिया कित्याक तो बरो तसो मोग सस्नाक तगता इस्रायलाचें घराणें म्हणून तसो मोग सस्नाक तगता आरोनाचें घराणें म्हणून तसो मोग सस्नाक तगता सर्वेस्पराक भियेतली म्हणून तसो मोग सस्नाक तगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सगळ बाबडीनो आमी सर्वेस्परा मुखार आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जून महिनो आमी सुरू केल्लो आसा न्ही जून महिनो आमी सुरू केल्लो आसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्लो म्हयनो जेजूच्या मोगाक समर्पिल्लो म्हयनो जेजूच्या मोगाचो अनुभव करूंक समर्पिल्लो म्हयनो जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवंक समर्पिल्लो म्हयनो प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ह्या म्हयन्यांत देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करतल्या अनुभव करतल्या विविध संगती मुखांतर तुमी जाणांत फाटल्या दिसांनी बरो पावस आयलो मेयांतस बरो पावस येवन आमकां सगळ्यांक सुशेग दिल्लो समय आशिर्वाद दिल्लो समय आमच्या मदें आसा ह्या समय बगार आमी कितेंच करूं शकना देखून सगळ्या पृथ्वी ह्या सांगता सगळ्या जिवी ह्या सांगता सगळ्या प्राणी ह्या सांगता सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक जाय देखून उबी रावया आमी हें गीत गावया सगळी सृश्टी समयाची स्तुती गाता म्हणलें गीत ह्या संदर्भार आमी गावया तळी पेटून समया करसिया समयाच्या नांवाची स्तुती करया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 सगळी सौदा 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 सोम्याची स्तुती पुढे सोम्याची स्तुती गायता घोडे डोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे डोंगर सोम्याची स्तुती गायता
उडीदुंग सोम्याची रूख चढा रूख चढा सोम्याची स्तुती गायता 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 सगळी सृष्टी 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 सोम्याची स्तुती गायता तळी पेटून आमच्या असणाराची स्तुती करूया सगळ्या गुड्या डोंगरा सांगता सुगणे संस सांगता रुखा जडा सांगता एकटाईन जाऊन सोम्याची स्तुती करूया तळी पेटून त्याच्या नावाची स्तुती करूया नाचून गावून सोम्याची स्तुती करूया संतोषा स्तुती करूया आराधनांताची स्तुती करूया एकटाई जाऊन सोम्याची 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 स्तुती करूया ताळीओ पेटून 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 सोम्याची स्तुती करूया नाचून गाऊन 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 सोम्याची स्तुती करूया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती करूया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती करूया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता ताळी भेटून सगळ्या सृष्टीन बराबर सर्व देवदूता सांगता सर्व आंज बडव्या सांगता मरियाच्या नामानाच्या गमनात सांता भक्ताच्या नामानांत सर्व देवदूतांच्या गायनांत आमचे थाळ्या मेळ्या आमच्या रसनाराची स्तुती करूया आमच्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलामचे जोरादांचे जोगलाम काल जाऊन दिता समया कंबवत मध्ये तुका समाई तुका जवराता तुका जावगलाप तुने वापरा मसो देवी जग सो दे जग बसो आम हरि एकला सो दे आम कपस सोम करक सोम का संबळ सो दे तुका समाई तुका जवराता नोगलाप शदल बल बल बलंदल या हाला 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 येस वेस 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 वे जेजो 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 उला मरा निरंतर उला मरा काळ जाता सुधी करा काळ जाता सुधी करा सगळ्या मनात सगळ्या काळजा सगळ्या सत्य सर्वेश्वर आमच्या देवाचे स्तुती करा हालेलुया हालेलुया हरा 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 येस वेस 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 वे जेजो 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 चीस जीस 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 उला मरा सगळ्या काळजा उला मरा सगळ्या सत्य उला मरा आमचा समय आमका आपडता आमचा समय आमका गोड करता आमचा समय आमका बेसवानी मरता शलालालालालालालाला शलालालालाला हरा 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 येस वेस वेस वे चीस चीस हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, tuglap tuka sumian Jesu, haradan tuka sumian Jesu, andan tuka sumian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. Bersyukur. Mungkin bawa berdino, amsu sumian cuma dianggap serasa. Amsu sumian cuma dianggap serasa. Yesumici studi kurung kami yang serai liang. Amji kest kent bezarai sumia mukardurung kami liang. आज विशेष करून
आमी आवय बापाय खातीर मागता, आवय बापाय खातीर मागता. भुरग्यानो कीर्तन भुरग्यां सिरक सुग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 51 अशें म्हणटा, भुरग्यानो म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. देव कितें सांगता, भुरग्यानो आयका, हांव तुमचो बापय, हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. आमी सुरक्षीत आसचे जाल्यार सोमयान केल्लें सांगलें आमी आयकूंक जाय. कितें म्हणटा देवाचें उतर, भुरग्यांनी आपल्या बापायक आवयक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरगे उदेशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करून करतलो तेन्ना देव ताका आयकतलो. पळया, आवय बापायची सेवा करता, आवय बापायक मान दिता आनी तो केन्नाय प्रार्थना करूं सर्वेस्पोर ताका आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. कसलें आवक? भलायकेचें आवक मेळटलें. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दी. तुज्या आवय बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे जाल्यार शब्दान आनी कर्ण्यान ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर तीर करता. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर तीर करता. एक पटी 2 पाराच्या बारार हांव इगर्जे कुशीन गेल्ल्या वेळार एकलो मालगडो मनीस सक्रामेंता मुखार दिमी घालून मागोन आसलो. हांवें ताचे लागीं विचारलें, ह्या 2 पाराच्या बारार तूं सक्रामेंता मुखार रडोवन कित्याक मागताय? आनी तो म्हणालो, फादर, हांवें ताका विचारलें, कितें कोणी सिरियस आसात गे, कोणी हुशार नात गे, कितें जालें? आनी तो म्हणालो, फादर, हांव म्हज्या पुताक मरण मागोवंक आयलां. हांवें जायतें पळयलें आसा, भुरग्यां खातीर जिवीत मागोवंक, भुरग्यां खातीर भलायकी मागोवंक, भुरग्यां खातीर जैत मागोवंक, भुरग्यां खातीर कामां मागोवंक, भुरग्यां खातीर बरो फुडार मागोवंक आयलेले आवय बापाय मस्त जाणां आसात. पण ह्या एका बापायन म्हळें, हांव म्हज्या पुताक मरण मागोवंक आयलां. हांवें म्हळें, कित्याक? खंयचोय बापाय तशें मागिना आनी हांव मागोवंक आयलां म्हणालो. कित्याक? फादर, तो जल्मोंक नातलो जाल्यार कितलो उरतें बरेंपण आमकां जातें. पूण जल्मल्ल्या वेळार म्हाका मस्त खुशी जाली. तेका चलयां पैकी उपरांत जल्मलो चवथो तिकलो म्हणटात तो जल्मलो. बारी संतोशान ताका सांबाळलो, पळयलो, बारी खुशयेन ताका वेंगयलो, कोंडाट्यान ताका वाडयलो. आज तो सुपूत घरांत एक नासमाधानाचें आतेर जाला. तो कठीण पियेता, खंडपटे दोसता, एक देवाची सोम्याची इमाजी जावं फायनलां जावं अल्तारीर दवरूंक सोडिना, पिठान पिठो करता. एक दीस आमी रातीचे समाकट्ट जेवल्ल्यान हांव रांदून जाता पर्यंत उगोत आसता. रांदून जाल्ले कुडले रांदले सगळें शीत नुस्तें कितें आसा पुरा भायर हितलाक उडयता. आमकां न्हिदी लडे पांयान धरून जलाक उडयता. भयण्यांक रावंक सोडिना, भिरांक कुर्ताच्यो दोशी. तो वाचत जाल्यार आमी कोण्णी वाचचें ना. एक तर ताणें वाचत जाय नातल्यार आमी वाचत जाय. एक ताणें मरत जाय नातल्यार आमी सगळीं सुसायड करून मरतले. हांव देखून हांव मागोवंक येयलां ताका वर देवा म्हणून. आनी तो रडलो, गळगळ्यान रडलो. खंय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें गर्तीर करता, पूण ताका आशिर्वाद लाभोवना घडना. कुतूना तो थोड्या तेंपान
हांव चिंत म्हणलें बरी मरण पावलो तरणाटो. भाई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आवय बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें जिवीत तें संतोश येता, तें नंदन करता. देखून आमी कितें करूंक जाय? आवय बापायक खूब तो मान आनी गौरव दिवंक जाय. मेल्या उपरांत न्ही. थोडी फावटी कितें करता आमी? जिवंत आसतना खबरे घेना. मेल्या उपरांत कितें करता? मेल्या उपरांत बँड जाय म्हणटा हांव मरणाक. बरो मार्बल असो पोंड बांदिचें म्हणटा हांव. कितले करतले रे वडणी म्हणटा हांव. म्हयन्याच्या मिसाक व्हडलें सन्नमासाचें जेवण दिचें म्हणटा हांव आमी. पूण जिवंत आसतना ताची भेट करूंक ना. ताका एक कांय होटलांतलें खावंक काडून दिवंक ना. कांय ताणें मागिल्लें आमी दिवंक ना. मेल्या उपरांत ताची बाडाई उलोवन कांय फायदो ना. मेल्या उपरांत ताचो मोग दाखोवन कांय फायदो ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्तन 50 एक म्हणटा, आमी भुरग्यांनी केल्ल्या पातकां भुरग्यांनी ओळखूंक जाय. देवाची काकूळत मागूंक जाय. नांतर म्हज्या उतरप्रायाच्या काळार म्हाकाय ताच्या की कठीण वळवळे मेळटीत. देखून एक भर दोळे दांपया. आमच्या आवय बापाय सुडास काडया आमी. ती जिवंत आसात ना, ती सर्गी आसात जावंक पुरो. पण जिवंत आसतना म्हज्या आवय बापायचो हांवें कितलो मोग केला. तांकां दूख येयलां उतरान आनी करण्यान. म्हज्या दादल्याचें आयकून, म्हज्या बायलेचें आयकून तांचे विरोध शेणू सारलां. म्हज्या भुरग्यांच्या कुशलकाय लागून उतरप्राया गेल्या म्हज्या आवय बापायची केळकुळां केल्यान. म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हजी आवय म्हजो बापूय नाका जालो. देखून हांवें तांकां पसंद करूंक ना, म्हज्या घरान दवरूंक ना. समेचें बक्षणें मागया. किर्तनेक 50 म्हणटा, काकूळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान. तुजे व्हड दयेळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता सर्वेस्परा. म्हजें पातक आसा सदांच तुजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें. जे तुजे दिश्टेन वायट तें हांवें केलें सर्वेस्परा. देखून म्हजी काकूळत कर. तुजे उपादेश पाळिनातल्याक, तुका दुखयलेल्याक सर्वेस्परा म्हजी काकूळत कर. काकूळत कर आमची बाबा. तुमच्या बदकाची दुखदरा बक्षणें मागा, काकूळत मागा. सर्वेस्पती आमचे ती काकूळदार जावं दी. आमची बदकां मोक्षदी म्हूण मागा. काकूळत कर. काकूळत कर आमची बाबा. काकूळत कर आमची. काकूळत कर आमची बाबा. काकूळत कर आमची. पापा धरले तुका दुखयले, मंदामे तुझे ते मोडून तुका मी सांडले. पापा धरले तुका दुखयले, मंदामे तुझे ते मोडून तुका मी सांडले. काकूळत कर आमची बाबा. काकूळत कर आमची. काकूळत कर आमची काकूळत कर आमची. पापा धरलें तुका कुरसायलें. पापा धरलें तुका कुरसायलें. दैवी मोगा तुका साण जिवी बाळ्ळें. पापा धरलें तुका कुरसायलें. दैवी मोगा तुका साण जिवी बाळ्ळें. काकूळत कर पवित्र. काकूळत कर आमची पवित्र आत्म्या. काकूळत कर आमची. काकूळत कर आमची पवित्र आत्म्या. काकूळत कर आमची.
पिया. सुमिया जेजू, कळीत असून कळीत नसताना तुझे विरोध वसून तुझे पदे सविरोध वसून केल्ल्या पदकेची काकूळत आमी मागता. तुझे वड देण वड काकूळतेन आमच्या अपराध पुसून काड. तुझ्या पवित्र रक्तान धुवन आमकां नितळ कर आनी अशें एक नवें जिवीत तुजे सवेची कृपा लाभय. तुका समयमा तुका जावरादान ससनाच्या ससनाक आमेन. अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्गान तुका सुमियान जेजू, अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्गान तुका सुमियान उगळप जेजू, तुका सुमियान जेजू, उगळप तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान जेजू. आराधन तुका हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मगळ बाबडीनो परत एक घडी भर सुमिया पळया. सुमियाची बेसावा, सुमियाची कृपा, सुमियाची भलायकी, सुमियाचे समाधान आमी जोडूंक आयल्या. जेजू म्हणटा येया तुमी कस्ते तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. कितें दितलो? विशेव दितलो. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. हे सुमियाचो अनुभव करूंक आमी आयल्या. सुमियाचें समाधान जोडूंक आमी आयल्या. मनीस समाधान सोदून वस्त कडेन वेता न्ही गे, वय की न्ही? वस्त कडेन वेता, नमनमनेच्या फिल्मांक वेता, मॉलाक वेता, दर्यातडीर वेता, नाटक पळयता न्ही गे, ऑर्केस्ट्राक वेता, पदां गायता, नाच करता न्ही गे, कितलें पुरा करता मनीस संतोष जोडूंक, समाधान जोडूंक न्ही गे. IPL मॅच पळयता, आज फायनल मॅच आसा. मनीस तरातरांच्या वाटेन चलता समाधान सोदूंक. पूण हें सगळें कोण दिता समाधान? कोण दिता? संवसार दिता. संवसार दिता त्या समाधाना फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार तें समाधान तिरबळताय. आज बोर जालें, इरार जालें, करंदाय जाली, सीदा भायर सरलें हांव पांडंबूर बिचाक. थंय वचून रेवेंत खेळ्ळें हांव, मातयेन खेळ्ळें हांव, चरंबुरी केली न्ही गे, आनी फाटीं आयलें हांव. तडी रस्ता पर्यंत भारी संतोष. फाटीं घरा येवन ती घरची मेटां सडटाना तेन्ना ना समाधान. कित्याक? संवसारा फाटल्यान आमी समाधान सोदूंक गेले हांव जाल्यार आमचें समाधान तात्कालीक. देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. देखून तुमी येया म्हज्या फाटल्यान येया. किर्तन 120 आनी 121 साम कितें म्हणटा? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. कितें म्हटल्यान सांगा? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. खंय तावन येता म्हजो आदार, खंय तावन येता म्हजो आदार, खंय तावन येता म्हजो आदार, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पाय निसरोवंक दिवचो ना, तुजे पाय तो निसरोवंक दिवचो तो ना. तुजे पाय निसरोवंक दिवचो ना, तो म्हजे पाय निसरोवंक दिवचो ना. तो तुजे पाय निसरोवंक दिवचो ना. तो तुजे पाय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता, तो तुका राखता, जो निधना, तो निदाना. जो तुका राखता, जो तुका राखता, तो निधना. तो निदाना. ना इस्रायल असो राखणो निधना, जो राखणो निदाना. जमेना जेमेना. सर्वेस्पो तुजो राखणो, सर्वेस्वर म्हजो राखणो. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सोडी दिता. सर्वेस्पर सर्वेस्वर तुज्या उजव्याक आसा. तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, वास करचो ना. रातचो चंद्रेम रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना, तुका त्रास दिवचो ना. रातचो चंद्रेम रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. तुका त्रास दिवचो. सगळ्या वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. सर्वेस्वर तुका तुजो राखतलो. जीव राखतलो. तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरताना तूं भायर भितर सरताना सर्वेस्पर
तुका राखतलो सर्वेस्पर तुका तूं राखतलो भायर भितर सरतना तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो सर्वेस्पर तुका आता राखतलो आनी सदां काळ आता आणि सदांकाळ आता आनी सदां काळ आता आणि सदांकाळ हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पर्वंताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आनी खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव म्हजो येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका भलायकी सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका आनंद सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका समाधान हे म्हाका मात्र न्ही म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबादारांत येता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एक घडी बोर दोळे दांबया आमी एक घडी बोर दोळे दांबया आमचें समर्पण करया सगळे आमचे कुडीचें समर्पण करया आमी माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड समया समर्पया सगळी आमची कूड समर्पया माथ्याच्या केसांतल्यान नाक्षे पर्यंत पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी कूड कुडींतली दूख कुडींतली पिडा शिडा अस्कत गाय समया समर्पया विशेष करून तुमची मरेकार पिडा आसा जाल्यार जमरोज थोड्यांक स्पॉन्डिलिटीस आसा थोड्यांक मायग्रेन आसा थोड्यांक आर्थरायटीस आसा थोड्यांक हाता पांयाच्यो गांठी दुखी आसात थोड्यांक गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा थोड्यांक गर्भकोशाची युटरसाची पिडा आसा थोड्यांक हाय डायबिटीक आसा थोड्यांक लो BP आसा थोड्यांक हाय BP आसा थोड्यांक लो शुगर आसा थोड्यांक कॅन्सराची पिडा आसा थोड्यांक किडनीची समस्या आसात थोड्यांक काळजाची पिडा आसा थोड्यांक लंग्सांत इन्फेक्शन आसा थोड्यांक एलर्जी आसा सगळी तुमची पिडा सुमेम कराडा सुमेम कराडा थोड्यांक एलर्जी पडची आसा सुमेम कराडा सुमेम कराडा तुमचे कश्ट थोड्यांक मोतीची पिडा आसा डिप्रेशन आसा हायपर टेन्शन आसा सुमेम कराडा तुमचे कश्ट तुमचे घर सुमेम कराडा घरांतले नासमाधान कुटुंबांतली पिडा शिडा तुमच्या कुटुंबाची नुकसान तुमचो दिसपडतो ग्रास तुमची कश्ट वावंट सुमेम कराडा तुमची भुरगीं बाळां आसात थोडी परगांवांत आसात कामार नात कामां सोदून गेल्लीं आसात थोडी शिकती आसात शिकोवंक जाणवाय गिन्यान मागा तुमची भुरगीं तुमचें उतर आयकनात तांचे बसून मागा मोबायलाची गुलामां जावन गेल्यान माध्यमाक एडिक्ट जाल्यान ऑनलायन गेम्साक एडिक्ट जाल्यान सांगलेलें आयकनात तांचेच कुशी करतात वेळार घरा येनात असले संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्ल्या तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा तुमच्या आवय बापाय सुडास काडा देवादीन जाल्लीं आसा जाल्यार तांचो आत्मो समयाच्या पांयां तळा समर्पण दिया जिवंत आसात भलायकेन नात पिडेस्त आसात एकसुरी आसात उडास काडा तांचे बसून मागा तांकां सांगात दिवंक सोम्याची खुशी मागा तांकां आदार दिवंक सोम्याचो सांगात मागा तांचो मोग करूंक सोम्याच्या काळजाचो मोग मागा सोम्याका साध्य म्हणलें खंयचें ना सोम्या सत्संगती साध्य सोम्याचेर विश्वास दवर मागतल्याचे मागणे सोमी आयकता सोम्या हे सगळ्या भक्तिकाची मागणी मानून घे तूं जाणाय सोम्या तूं सर जाणाय ताच्या मोतीची चिंतना तूं जाणाय तांच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय सोम्या तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना तुका सरसंगती साध्य तुजेर विश्वास दवर मागतल्याचे मागणे तूं आयकताय आनी तूं म्हणटाय तुमी कळवळचें सोडा म्हजेर विश्वास दवरा कळनासतना मागा आनी हांव तुमकां दितलो वय सोम्या ह्याच भरवशान आमी तुज्या लागीं मागता ह्या सगळ्या भक्तिकांक तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव सोम्या तांचे कश्ट कंत बेजाराई दूख सगळी तुका समर्पित हांव तांची पिडा शिडा तुका समर्पित हांव सोम्या सोम्या जेजू सगळ्यांक आपड आनी ती बरी जातली सगळ्यांक आपड जेजू आनी ती गूण जातली तुजो पवित्र स्पर्श तांचेर लागय सोम्या आनी सगळीं बरी जातली तुज्या पवित्र रक्तान तांकां दुनितळ कर सोम्या आनी ती सगळीं शुद्ध जातली तांचे रोग दून वयतले पिडा शिडा गूण जातली आनी सगळी समृद्धी तांचे ती राज जातली हांव म्हणटा तुज्या बरोबर तुमी मागा मोगाळा जेजू
मोगाळा जेजो उडल्यार म्हाका मोगाळा जेजो तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो वैज तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो देव तुका हांव शरण येता तुका आराधन करता तुका दिन वाचता समया जेजू हांव एक पातकी हांवें अस्कत हांवें पिडस्त तुजे मुखार आसा समया जेजू म्हजी पिडा घेवन हांव तुजे मुखार आयलां जायत्या पिडेस्तांची दुर्गत पळोवन गुण केल्ल्या समया जेजू म्हाका आपड आनी गुण कर आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजू म्हाका बाचावी मेळटली तुज्या पवित्र स्पर्शान तुज्या पवित्र हातान म्हाका आपड जेजू कोटकारांक आपडलेल्या जेजू पिडेस्तांक आपडलेल्या जेजू ल्हान भुरग्यांक आपडलेल्या जेजू बातक्यांक आपडलेल्या जेजू म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो मुखार भाव भयणीनो सगळे तुमचे जिवे समर्पिया समया मुखार समर्पिया सगळे तुमचे जिवे समर्पिया ह्या वक्ता हें गीत गायतना जे कितें तुमी मागोवंक अशें येतात जे कितें तुमी समया संव अशें येतात जे पिडा घेवन तुमी आयल्यात ते सगळे समया समर्पिया समर्पिता जेजू समर्पिता जेजू मुझे साडून पाकी जिनी नितळ म्हाका समर्पिता जेजू जिवीत मुझे सांडून पातकी जिनी सांडून पातकी जिनी नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका घे समया घे सोमिया घे तू म्हाका घे तू म्हाका काळीज म्हजें काळीज म्हजें दिता तुका दिता तुका घे समया घे सोमिया घे तू म्हाका घे तू म्हाका काळीज म्हजें काळीज म्हजें दिता तुका दिता तुका दिनी येत्या घडींत समया एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा समया तूंच म्हजो बरवसो दी म्हाका आसरो आनी म्हजी जिवीत तुज्या मोगान भरलेलें कर जिनियेंच्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका बुजवून म्हज्या आत्म्याचो जिनियेंच्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका बुजवून म्हज्या घे समया घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका सगळीं उबी रावया घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका हात बारया काळीज म्हजें दिता तुका हालेलुया
उला बरा सगळ्या मना उला बरा सगळ्या संत उला बरा समेत तुमचो देव तुम्ही आमचो देव तुम्ही आमचो रक्षक तुम्ही आमचो वैस तुम्ही आमचो गवळी तुम्ही आमचो सर्वंदार आमच्या मध्ये असा आमकां आपडता वक्त आमकां गुण करता तुम्ही जेजो सगळे भक्तांचे तुझो आशीर्वाद घाले तुझी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिऱ्यान वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत ताका उतळ कर तुझ्या नावांत ताका बरे कर तुझ्या नावांत ताका तुझ्या नावांत ताका गुण कर जेजो 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 दाविदाच्या पुता आम्हा हरी एकल्याची काकूळ कर आम्हा एकल्याक गुण कर तुझ्या पवित्र स्पर्शान आमकां आशीर्वादित कर जेजो आपड जेजो आपड आनी आमी बरी जाताल्या आपड जेजो आनी आमी गोड जाताल्या आपड जेजो आमी सत्यान भरताल्या आपड जेजो आमी ददस्कान भरताल्या आपड जेजो 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 शदला बला बला लललई हरा हरा बोला बरा हालेलुया 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 हरा 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 जेजो जेजो येशुवे 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 जीस जीस टच 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 हील 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 हालेलुया 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 येशु 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 येशुवे जेजो जेजो आपण आणि गणकर सगळ्या पदव्यांवर सत्यांवर बेसवानीवर बरे बलेकेंवर आपण जेस हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, Ergan tuka Aglap tuka semian Jesu, Aradan tuka semian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया गडीवर पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवान येऊन मागया हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तैये मुझे तैये मुझे तैये मुझे काळजांत ये मुझ्या मनांत ये मुझ्या रक्तांत ये मुझ्या रक्तांत ये मुझ्या काळजांत ये मुझ्या मनांत ये मुझ्या कुटुंबांत ये मुझ्या घरांत ये मुझ्या कुटुंबाच्या सण्यात ये मुझ्या भुरग्या मेळांत ये मुझ्या आवय बापायत ये मुझ्या भावा भयणीत ये हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंक ये संतोष दिवंक ये समाधान दिवंक ये कृपेन बरोवंक ये सत्यान बरोवंक ये देण्याने नेटोवंक ये फळांनी बरोवंक ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्याची देणी मागा पवित्र आत्म्याची जाणवाई मागा पवित्र आत्म्याची गिनान मागा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्याची सगत मागा तसं पवित्र आत्मा तुमच्या देवान येता तुमच्या ते वस्ती करता तुमका कृपेन भरता तुमका सत्यान भरता तुमचे जीवित नंदन करता हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तकलेचे हात दवर निरंतर देवाची स्तुती करा हालेलुया 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 तकलेचे हात दवर निरंतर उला मारा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या मिसावणीवर या सगळ्या भक्तिकाच्या बुकल्या रोधाचं वाढ दे या भक्तिकाच्या पटल्या रोधाचं संरक्षण कर या भक्तिकाच्या बुकल्या रोधाचं संगाती या भक्तिकाच्या भितरावर भलायकी सुद्धा समाधान देणी फळांवर आशीर्वादित कर या भक्तिकाच्या वैर निरंतर आशीर्वादावर मिसावणीवर पवित्र आत्म्या कृपेवर सत्यांवर पवित्र आत्म्या या पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर प्रत्येक वस्तूचा मुरिया चॅनल आणि अपostolaच्या देवाने आलेला पवित्र आत्म्या सत्यान बरोबर आलेला पवित्र आत्म्या कृपेन बरोबर आलेला पवित्र आत्म्या सगळ्यांना आशीर्वादित कर टच एंड हील हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, Aglap tuka semian Jesu, Aradan tuka semian Jesu. Maka bawa balino atau puvitela cemakni तुमच्या आम्ही करतेल्या तुम्ही असो स्पर्श देवी गुण करस स्पर्श तुम्ही अनुभव करून भक्तीने येऊनचे आणि सोमियाच्या पवित्रेला चमकनींत वांटिली सांगचे Sinai ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ Sinai
पवित्र देव तुझा महिमा तुझा वरदावला शकल बलबलंदलललैया हालेलुया 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 अर्गां तुका समियान जेजू Argan tuka Tukla tuka samian Jesu, Aradan tuka samian Jesu, Vandan tuka samian Jesu. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Samia आशीर्वाद घेऊंगा वियांगीत या देवड़ा सक्रामेंता. Yedavora Sacramenta Sastanaman Kuruya Purviratya Rupaboda Novioriti Adarya Solvon Vechastan Trishvya Bhavantache Bhaurivya Zashe Bapa Tashe Kota Ullasani Stutiza Padvi Mahima Sasna Sasna Yekastarya Sita Tukadogancha Spirita Samasamina Vada प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो सिद्धांत सामचे तेंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र विस्तार मान करून देन आमकां फुवो कर अशा आमच्या सगळ्या जिवितांत तू एक मात्र देव ह्या देवा भाय दुसरो देव ना तुझी स्तुती करूंक तुझी सेवा करूंक तुझ्या एकवटान रावंक आनी अशें संवसारी तुवें दिल्ल्या आवय बापायक फोव तो मान आनी गौरव दिवंक तांची जतनाय मोगान जतन करूंक जायची कृपे देणी फोव करून आमकां आशिर्वादीत कर ह्या मुखांतर तुजी सर्गींची बेसांवां निरंतर आमी जोडयशे आनी आमतूं जियेशे आमकां फोव कर म्हूण मागता जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. Cargaditolo, somia cargaditolo, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो. Cargaditolo, somia cargaditolo, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजांत तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजांत तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी सर्गा दितलो. सोमिया सर्गा दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गा दितलो, सोमिया अर्गा दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. मोगाळ पुता सोवे अवळ मोरी आशीर्वादी आमकां. बगेवन सांजूत त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर. बगेन कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.